नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो प्रचार पावला तेंगशेर. आयज झारखंड आनी बिहारांत तांणी प्रचार सभा केल्यो संबोधीत. येत्या 2 वर्सांत गोंयचो खण वेवस्था सुरू जातलो. घरमंत्री अमित शाह हांचे म्हापशेच्या प्रचार सभेत उतर. काँग्रेस पक्षाक आनी एक धपको. अरविंदर सिंग लवली, राजकुमार चौहान, आदले दिल्लीचे मंत्री हरदीप पुरी आनी अमित मलिक हे भाजपांत सामील. आदले भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकर जाले भाजपांत सामील. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिलो तांकां येवकार. आयपीएल क्रिकेट खेळांत आयज रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू आनी गुजरात टायटन्स ह्या पंगडा मदीं एम चिन्नस्वामी स्टेडियमाचेर जातलो खेळ. पळोवया खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी झारखंडांतल्या पुलामो हांगा प्रचार सभा संबोधीत केली. ह्या वेळार तांणी सांगलें की आपल्या कारकिर्दींत आपल्याचेर केन्नाच भ्रश्टाचाराचो आरोप लागूंक ना, जाल्यार काँग्रेसीच्या चडशा फुडाऱ्यांचेर भ्रश्टाचाराचो आरोप आसा. ते आपल्या फुडल्या पिळगे खातीर भ्रश्टाचारच करतात. भारतांतले गरीब लोक मोदींच्या दुखांनी आपली आशा पळयतात अशें तांणी मुखार सांगलें. कांग्रेस के साजिदे मोदी के आंसुओं में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं. कहते हैं मोदी के आंसू अच्छे लगते हैं. ये निराश हताश लोग अब इतने कुंठित हो गए हैं. एक कहावत है, जाके जाके पांव न फटे बिवाई, जाके पांव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई. कांग्रेस के शाहजादे की हालत वही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मुखार सांगलें की 2014तल्या मतांच्या तांकीत एक मजबूत सरकार घडयल्लो, जाका पुराय संवसारान लोकशायेचें जैत थारायलें. आपके एक वोट ने ऐसा काम किया कि पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की ताकत को सलाम करने लग गई थी. आपने 2014 में अपने एक वोट से कांग्रेस की महाभ्रष्ट सरकार को हटा दिया था. इतले मजगती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज बिहारांत प्रचार सभा संबोधीत केली. दरभंगा हांगा जाल्ल्या सभेत अयोध्येचें देवूळ म्हळ्यार 500 वर्सां पयलींच्यान केल्ल्या लोकांच्या समर्पणाचें प्रतीक आसा. काँग्रेस आनी ताचे घटकपक्षाक देशाक आपली जागीर समजतात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. दिल्ली में है वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है. एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है. इन दोनों शहजादों के रिपोर्ट कार्ड एक जैसे ही हैं. इनके रिपोर्ट कार्ड में सिवाय घोटालों और बेलगाम कानून व्यवस्था के सिवाय कुछ भी नहीं है.
गृहमंत्री अमित शाह हांणी काल म्हापशांत जाहीर सभा घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण बंद पडिल्लो गोंयांतलो खण वेवसाय फुडल्या 2 वर्सांत परतून सुरू करपाची हमी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी दिली. तशेंच 4 जून उपरांत काँग्रेसीक देशभर काँग्रेस ढोंडो यात्रा काडची पडटली, कारण ते उपरांत काँग्रेसीन कोणूच उरचो ना अशें म्हण तांणी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांचेर खर टिका केली. गोंयांतलो खण वेवसाय सुरू करपा खातीर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी फाटल्या कांय वर्सांत खर कश्ट घेतल्यात. तांणी सातत्यान दिल्लींतल्या आपल्या कार्यालयांत खेपो मारल्यात. ताका लागून आमी दोगांयनी हे विशीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली. गोंयांतली 8 खण लिजां सुरू जाल्यात. हेर सगळ्यो खणी सुरू करून गोंयकारांक थाकाय मेळोवन दितले अशेंय तांणी सांगलें. ह्या प्रचार सभेक तांचे वांगडा मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष तशेंच राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, लोकसभा वेंचणुकेचे उत्तर गोंयचे उमेदवार श्रीपाद नायक, दक्षिण गोंयचे उमेदवार पल्लवी धेंपे हांचे सयत मंत्री, भाजप आमदार आनी पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. मैं आज ये प्रमोद हमारा थोड़ा शर्मिला आदमी है, आपको नहीं बताएगा. 10-10 बार यहां से सभी को लेकर दिल्ली आया है, मेरी ऑफिसों के चक्कर काटे हैं. हम दोनों साथ में प्रधानमंत्री के पास गए और माइनिंग ब्लॉक्स का ऑक्शन भी हो गया. 8 ब्लॉक आवंटित भी हो गए, एक में माइनिंग भी चालू हुई. और मोदी का गारंटी सुन लो, 2 साल में गोवा का पूरा माइनिंग इंडस्ट्रीज पहले की तरह धमधमाट कर चलने. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केल्ल्या उदरगतीचेर लक्ष दवरून गोंयच्या लोकांनी दोनूय उमेदवारांक निवडून दिवचें. भारताचें स्वप्न फुडें व्हरपाक लागून भारतीय जनता पार्टीचे आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वाचेर जी निवडणूक जाता त्या निवडणुकीक त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून उत्तर गोंयच्यान श्रीपाद भाऊ नायक आणि दक्षिणेंतल्यान पल्लवी श्रीनिवास धेंपो ह्या दोनूय उमेदवारांक मोठ्या मताधिक्यान तुमी सगळ्यांनी निवडून दिवचे म्हणून सगळ्यांनीच तुमकां सगळ्यांक आव्हान केल्लें आसा. गोंयची पुराय जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो परिवार आसा आनी गोंयचे लोक दोनूय जागो भाजपाक दितले हातूंत इल्लोय दुबाव ना. विरोधकांच्या विरोधाक बळी पडूं नाकात अशें आवाहन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ह्या वेळार केलें. आमी जो मोदीजीचो परिवार म्हणून आमी जो सगळी कडेन आमी भोंवल्या घरोघरी, आयज आमची सगळी जनता आनी गोंयची जनता मोदीजीचो परिवार जावन आसा. आयज जेन्ना विरोधक आनी विरोधी पक्षाचे जायते फुडारी गोंयांत येवन वेगवेगळे तरेचे आरोप करतात तेन्ना लोकांनी विचार करपाची गरज आसा की देशाचे प्रधानमंत्री जेन्ना आयले तेणी प्रत्येक वेळा एक गोश्ट गोंय राज्यान कितें कितें घडयलां आनी कितें घडोवपाचो तेंचो प्रयत्न आनी तेंचे एक वेगळे तरेची विचारधारा आसा हे घेवन तेणी आपल्या भाशणाच्या माध्यमांतल्यान आमकां सांगपाचो प्रयत्न केलो. दक्षिण गोंयचे उमेदवार पल्लवी धेंपे, गृहमंत्री अमित शाह, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी भाजपा अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांचे आभार मानले. म्हजी निवड जाल्या बद्दल हांव भारताचे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजीचे, माननीय गृहमंत्री अमित शाहजीचे, मुखेलमंत्री आमचे माननीय डॉ. प्रमोद सावंत आनी आमचे माननीय सदानंद शेट तानवडेचे हांव खूब आभार मानता आनी धन्यवाद म्हणटा. माननीय प्रधानमंत्री मोदीजीच्या सान्य आनी अमित शाहजीच्या विशीं हांगा आशिल्ल्या मोगाक लागून, आपलेपणाक लागून आनी सगळीं आयज आमी फिर एक बार मोदी सरकार हें निश्चित करपाक हांगा आमी सगळीं जाणां जमल्या. भारताची आनी गोंयची उदरगत करपाक माननीय श्री अमित शाहजीचें मोलादीक योगदान आसा. दक्षिण गोंयांत हांव आतां 20 मतदारसंघांनी हांव 3दां हांव कॅम्पेनींग करून आयलां आनी हांव तुमकां सगळ्यांक हांव सांगपाक सोदतां की सगळ्यांचे मोलादीक म्हाका मार्गदर्शन, आदार, प्रेम आनी भरपूर प्रोत्साहन मेळ्ळां. काँग्रेस पक्षाक परत एकदा मोठो धक्को बसला. अरविंदर सिंग लवली, राजकुमार चौहान, आदले दिल्लीचे मंत्री हरदीप सिंग पुरी आणि अमित मलिक हे भाजपात शामील जाल्यात. आयज भाजपा मुख्यालयात जाल्ल्या एका खासा सभेत भाजपाचे राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावडे, दिल्लीतले भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव आणि हेर फुडाऱ्यांनी तांकां भाजपात येवकार दिलो. ह्या वेळार विनोद तावडे हांणी तांच्या भाजपात येवपाची
खोशी उक्तायली. हम आज 5 वरिष्ठ साथी जरूर जो है हम लोग शामिल हुए, लेकिन बहुत बड़ा लंबा काफिला है जो मजबूती के साथ चाहता है कि इस देश में जो है एक सशक्त सरकार बने और दिल्ली में जिस तरीके का माहौल पिछले 7-8 सालों में हुआ है, उस माहौल से दिल्ली के लोगों को छुटकारा पाने के लिए हमसे जो योगदान बनेगा वो हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होके प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पे उस योगदान में जो कुछ हमसे बन पाएगा हम लोग करेंगे. और मुझे पूरी उम्मीद है, जहां इसमें तो कोई शक शुबा ही नहीं है कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बन रही है, आने वाले दिनों में दिल्ली में भी जो है परचम भारतीय जनता पार्टी का जो है वो फहरेगा. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी मध्य प्रदेशातल्या अशोकनगरात प्रचार सभा संबोधित केली. ह्या वेळार उलयतना काँग्रेसीचेर खर टिका करतना तांणी सांगलें की जसो औरंगजेबान जाजिया कर लायिल्लो तशें काँग्रेस विरासत कर लावपाक सोदतात. कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी आपने देखा होगा. औरंगजेब ने एक कर लगाया था, उसका नाम है जजिया कर. आज कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में जजिया कर की बात करती है. ये जजिया कर क्या है? जो उन्होंने विरासत टैक्स की बात की है. देखो, मोदी जी कहते हैं कि विरासत का सम्मान होना चाहिए, और दूसरी तरफ कांग्रेस क्या कहती है अपने मैनिफेस्टो में? कहती है हम विरासत टैक्स लगाएंगे. उत्तराखंडाचे मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी आयज राज्यांतल्या मुखेल मुद्द्याचेर भासाभास करपा खातीर एका राज्यस्तरीय जिल्ह्यातल्या अधिकाऱ्यां वांगडा व्हर्च्युअल बसका घेतली. ह्या वेळार मुखेल मुद्द्याचेर भासाभास जाली. ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है और चुनौती इस साल भी है. हर साल ये चुनौती होती है, इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म बने, हर साल इससे निपटने के लिए पहले से तैयारियां हों. और इस वर्ष की वनाग्नि के लिए हमने कहा है कि मुख्यालय से जितने भी सीनियर ऑफिसर हैं उन सबकी जिम्मेदारी तय हो, जिले के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो, और साथ में सारे डिपार्टमेंटों के साथ कोऑर्डिनेशन करके इस पर अगले 1 हफ्ते के अंदर संपूर्ण नियंत्रण हो, ये आज सभी को कहा गया है. राहुल गांधी रायबरेलींत निवडणूक लढयतात. हाचेर प्रतिक्रिया उक्तायतना रायबरेलींतले भाजपाचे उमेदवार दिनेश प्रताप सिंग हांणी सांगलें की राहुल गांधी आपल्या जैता विशीं संशय आसा म्हण तांणी अमेठीक निवडणूक लढयली ना. में राहुल गांधी अमेठी जीतना चाहते हैं? क्या सही में राहुल गांधी रायबरेली जीतना चाहते हैं? अमेठी जीतना होता तो अपने चपरासी को लोकसभा का टिकट देते. उन किसको टिकट दिया है? वो चुनाव जीतने के लिए टिकट दिया है. तो मैं तो नहीं समझता कि वो अमेठी जीतना चाहते हैं. अमेठी छोड़ के भाग आए हैं. राहुल गांधी अमेठी वोट मांगने नहीं जाएंगे, जितना मैं उम्मीद करता हूं. वहां पर भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं आदरणीय स्मृति ईरानी जी, जिन्होंने परिवार की भांति अमेठी को सजाया है, संवारा है, इज्जत दी है, प्यार दिया है. खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसो विसो. हाउ टू वोट. सुरक्षित तरीके से वोट डालना भारत के लोकतंत्र को मजबूत करता है. मतदाता सूची में आपका नाम होना जरूरी है. अपनी वोटर स्लिप और पहचान का कोई भी वैध सबूत अपने साथ ले जाएं, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड. पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइल फोन, कैमरा या कोई भी अन्य उपकरण ले जाना मना है. कोई आपको वोट डालने के लिए न रिश्वत दे सकता है, न बाध्य कर सकता है. मतदान केंद्र तक मुफ्त में ले जाने का प्रस्ताव भी एक चुनावी अपराध है. मतदान केंद्र पर पहुंच अपना बूथ पहचानिए. सहायता डेस्क पर मौजूद पोलिंग ऑफिसर और बूथ लेवल ऑफिसर या BLO आपकी मदद करेंगे. पुरुषों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों के लिए अलग कतारें होंगी. बूथ के अंदर एक समय में केवल 3 से 4 लोगों को जाने की ही अनुमति होती है. वोटिंग के 3 चरण हैं.
सबसे पहले मतदान अधिकारी द्वारा आपका पहचान पत्र चेक होगा। आपका नाम और सीरियल नंबर पुकारा जाएगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आपके अलावा कोई और तो आपके नाम से वोट डालने नहीं आया है। दूसरा, मतदान अधिकारी आपकी बाईं हाथ की पहली उंगली पर स्याही लगाएगा, आपका सीरियल नंबर डालेगा, मतदाताओं के रजिस्टर पर आपके दस्तखत या अंगूठे का निशान लेगा, आपको दस्तखत की गई मतदाता स्लिप देगा। फिर आप ये स्लिप तीसरे मतदान अधिकारी को देंगे और मतदान वाले स्थान की ओर बढ़ेंगे। मतदान अधिकारी बैलेट यूनिट को रिलीज करेगा। आप अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने मौजूद नीले बटन को दबाकर अपना वोट देंगे। याद रखें, ये बटन केवल एक बार दबाएं। आपने जिस उम्मीदवार को वोट दिया उसके नाम के सामने एक लाल बत्ती जलेगी। आप ईवीएम वीवीपैट यूनिट पर अपने वोट की पुष्टि कर सकते हैं और बीप की आवाज आएगी। लीजिए, आपने वोट दे दिया। आओ गर्व के साथ अपना वोट दें। मेरा वोट, मेरी वॉइस। देगध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 नॅशनल पर। विसा उपरांत मुखेलकार पळोवया मुखावेले खबरो। संयुक्त राष्ट्रांतल्यो भारतांतल्यो प्रतिनिधी रुचिरा खंबोज हांणी भारताच्या लोकशायेचेर आपल्यो प्रतिक्रिया उक्तायल्यात। पंचायत पावंड्याचेर भारतीय महिलांनी बरी कामगिरी केल्या अशें तांणी म्हळां। थळाव्या राजकीय पातळीचेर महिला आघाडीचेर आसा अशें तांणी सांगलें। India prides itself on a unique system of rural governance known as the Panchayati Raj, an emblem of decentralized power at the grassroots level. Unlike municipal governance systems found elsewhere in the world, the Panchayati Raj is a sterling example of direct democracy. Our nation's journey with the Panchayati Raj system is a narrative of empowerment, inclusion, and progress, particularly highlighting the strides made in women's leadership. आदले बीजेडी पक्षाचे फुडारी संतोष खटुआ हांणी भाजप पक्षांत प्रवेश केलो। तांणी बीजेडी पक्षाचो राजीनामो दिला। ह्या वेळार उलयतना तांणी सांगलें की फाटलीं 10 वर्सां आपूण समाज कार्य करीत आसा। 2019 आपल्याक बीजेडीची तिकेट मेळिल्ली। आतां ह्या पक्षान मनासारकें काम जायना। भाजपा हो सगळ्यांत व्हडलो पक्ष आसा। ल्हानशा डबक्यांत रावच्या परस एका व्हडल्या महासागरांत वचप बरें म्हूण आपणे भाजपांत प्रवेश केला अशें तांणी मुखार सांगलें। भारतीय जनता पार्टी ये है एक केंद्रीय दल है, सबसे बड़ा दल है। उसका जो नेतृत्व न रहे ये हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनका आज भारत का जो नाम है सारा विश्व में जैसा घूम रहा है। हम लोग देखा है कि ये छोटा तालाब में रहने का बजाय कि बड़ा समुद्र में क्यों ना जाए, तो हम लोग बीजेपी में ज्वाइन किया। हमको टिकट मिला। इस बार हम लड़ाई करेंगे, जीतेंगे। उत्तराखंडातले मुखेल सचिव राधा रतोडी हांणी सांगलें की उत्तराखंडातल्या मुखेलमंत्र्यान ज्यो सुचोवण्यो दिल्या ताचें आमी पालन करतलीं। चारधाम यात्रे खातीर सुरक्षे संदर्भांत ह्या व्हर्च्युअल बसकेंत भासाभास जाली अशें तिणें ह्या वेळार उलयतना सांगलें। जो भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं उनका हम लोग 100% अनुपालन करेंगे। एक सप्ताह बाद फिर से हम लोग समीक्षा करेंगे कि आज जो निर्देश मिले हैं वो कहाँ तक उनकी कंप्लायंस हुई है। फॉरेस्ट फायर्स के लिए सभी लोग मिल के काम करेंगे। जन जागरूकता पे विशेष ध्यान दिया जाएगा क्योंकि लोग जो आग लगाते हैं, आप सभी के माध्यम से सभी निवासियों से उत्तराखंड के कि कोई भी आग ना लगाए।
आदले भौशीक बांधकाम मंत्री दीपक पावसकर भाजपात आयल्यात. दक्षिण गोंय लोकसभा उमेदवारा खातीर आपूण काम करतलो अशें तांणी भाजपात प्रवेश केले उपरांत सांगलें. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी तांच्या आगमनाचेर खोस उक्तायली. दीपक पावसकर हो आपलो इश्ट आसा आनी ताचें भाजपात येवप हाची आपल्याक खोस भोगता अशें तांणी सांगलें. दीपक पावसकर एक सांगता त्याच्या आनी म्हाज्या केन्नाच म्हणजे इलेक्शनाक तो भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधात जरी रावलो इंडिपेंडंट त्याच्या आनी म्हाज्या केन्नाच म्हणजे मातूय वाचले ना. तर तेणी म्हाका कितें म्हणूंक ना हांवें ताका कितें म्हणूंक ना. तुवें भाशण जाल्यार काडून पळोवचें. चुकून सुद्दां म्हणूंक ना. म्हणजे हांव सावड्ड्यात सुद्दां येयलो आसा विरोधकाचेर कोणाचेर कितें म्हणूंक. पण दीपक पावसकराचेर चुकून सुद्दां एका उतरान केन्नाच म्हणूंक ना. काडून पळयात उतर. लोक कल्याणात म्हणजे आपल्या कडल्यान लोकांचें जर बरें जाता आसत जाल्यार तितकें बरें करीत रावप तेच्या मुळात मनात विचार आनी लोकांचें केलें. एनी हांव ही एज अ ब्रायटर फ्युचर. आपूण सरकारान ना जाल्यार सुद्दां आपल्या मतदारसंघाची कामां मुखेलमंत्री करता. ते केन्नाच मतभेद करिनात अशें दीपक पावसकर हांणी सांगलें. मुख्यमंत्र्यान म्हाजेर विश्वास दवरून आयज आमच्या मतदारसंघाक सावर्डे मतदारसंघाक हांगा विजीट दिवन खुबशे विशय जे आसुल्ले हे जे विशय जे आसा आमच्या मतदारसंघाचे 7 पंचायतीचे आनी हे जे विशय सोडपा खातीर म्हाजी मुख्यमंत्र्या कडेन फाटल्या काही दिसां पयलीं भेट जाल्ली आनी ह्या भेटीक विविध विशयाचेर हांवें चर्चा केल्या आनी विविध विशय आमच्या मतदारसंघाचे सोडपाक मुख्यमंत्र्यान म्हाका उतर दिल्लें आसा. आनी ह्या उतरा प्रमाणे म्हाजो भारतीय जनता पार्टीक प्रवेश जाता काय जायना अशें क्वेश्चन मार्क आसलो. पूण भारतीय जनता पार्टीन निर्णय घेतलेलो आसा कितें म्हाका आनी आमच्या सगळ्या प्रमुख कार्यकर्त्यांक भारतीय जनता पार्टीक प्रवेश दितले. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. But they said 3,000 or 300,000 or 3 million. Welcome to the first season of B Cubed. This idea you have is not the idea that you're going to likely going to pursue in the long run. Ask me how did it feel to have finished it? To me it felt as if it was just one more practice. Raw conversation, straight from entrepreneurs' minds. It is absolutely perfect because it will hamper employment. Climate convos, which is a matter of great concern for all of us, are caused by humans. Kabir is saying it's primarily a change in our habits. Climate change because of excessive consumption. All diverse domain practitioners under one roof. Showreel presents Breaking Boundaries with Sabir Bhatia. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सबसे जरूरी काम मतदान। देश को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वोट करते हैं। बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं आपके स्वागत के लिए। इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन। सोशल मीडिया, मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी वोटिंग की। वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए, वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए। कौन सी डेट, कौन सा बूथ, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे। तो जाइए अपनी ड्यूटी निभाइए। ये सिर्फ निशान नहीं, शान है। लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है। मेरा वोट मेरी ड्यूटी, मेरा वोट मेरी ड्यूटी। विसा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। देशातल्या लोकशायेच्या राखणे खातीर इंडिया आघाडीच्या उमेदवारांक मतदान करात असो उलो काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी शशी थरूर हांणी शुक्रारा मारलो। काँग्रेस भवनात आयोजित पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले। काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे, प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर, उपाध्यक्ष सुनील कौठणकर आनी सरचिटणीस विजय भिके ह्या वेळार हजर आशिल्ले। सरकार तपास यंत्रणेचो वापर करून विरोध करता अशें ताणें मुखार सांगलें।
people of Goa cherish the values of the Indian Constitution and of Indian democracy, which we have been very proud to have built up since 1947. In these 76.5 years, India has gone through very, very important challenges. We have made a lot of progress in some areas, and sadly, we are seeing setbacks in others. One of the major dangers we see today is to our democracy. We have seen in the last few years, under BJP rule, an attitude of one party wishing to dominate everything in this country. There has been the hollowing out of the autonomous institutions provided for in the Constitution. There has been a weaponization of investigative agencies selectively targeting opposition politicians. इंडिया आघाडीच्या ह्या पत्रकार परिषदेत माणिकराव ठाकरे हांणी भाजपाचेर टिका करतना म्हळें की देशांतल्या आदिवासी खातीर तांणी चड कांयच करुना. आदिवासी अशें संबोधन करपा बदला तांणी तांकां वनवासी थारायले. बीजेपी गव्हर्नमेंटने कधीही आदिवासींना न्याय देण्याचा कधीही प्रयत्न केला नाही. त्यांनी सुरुवातीपासूनच आपली भूमिका आदिवासी विरोधी अशा प्रकारची भूमिका संपूर्ण देशामध्ये आपण सर्व स्तरावर पाहतोय. तर आदिवासी हा पहिला नागरिक या देशामधला जो हक्क असलेला जो नागरिक आहे तो आदिवासी आहे. परंतु त्यांना आदिवासी म्हणण्याच्या ऐवजी वनवासी हा शब्द त्यांनी सुरुवातीपासून वापरलेला आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू आणि गुजरात टायटन्स ह्या पंगडामध्ये इंडियन प्रीमियर लीगची 52वी मॅच आयज जातली. हो खेळ एम चिन्नस्वामी स्टेडियमाचेर सांजे 7:30 सुरू जातलो. अहमदाबादेत जाल्ल्या फाटल्या मॅचीत विराट कोहलीन बेंगळुरूच्या जैताचें मुळावण घाल्लें. काल मुंबय इंडियन्स आड वानखेडे स्टेडियमाचेर जाल्ल्या खेळांत कोलकाता नायट रायडर्सान झणझणीत जैत जोडलें. मिशेल स्टार्काच्यो 4 विकेटी आनी हेर बॉलरांकडल्यान मेळिल्ली 7 हाच्या नेटार कोलकाता नायट रायडर्सान 24 धांवड्यांनी जैत जोडलें. पळयाचें तापमान पणजी वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 34.6 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24.7 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या ती परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो प्रचार पावलो तेंगशेर आयज झारखंड आनी बिहारांत तांणी प्रचार सभा केल्यो संबोधीत. येता त्या 2 वर्सांत गोंयचो खण वेवसाय पयली सारको सुरू जातलो. गृहमंत्री अमित शाह हांच्या म्हापशेच्या प्रचार सभेत उतर. काँग्रेस पक्षाक आनीक एक धपको. हरविंदर सिंग लावली, राजकुमार चौहान, आदले दिल्लीचे मंत्री हरदीप पुरी आनी अमित मलिक हे भाजपांत सामील. आदले भशेन बांदकाम मंत्री दीपक पावसकर जाले भाजपांत सामील. मुखेलमंत्री डॉ सावंत हांणी दिलो तांकां येवकार. आणि IPL क्रिकेट खेळांत आयज रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू आणि गुजरात टायटन्स ह्या पंगडा मदीं एन चिन्नास्वामी स्टेडियमाचेर जातलो खेळ. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.